आमी आज सध्या शिवोले मांडना गणेश पुर्जांची देवती आता शिवोले येवपाक त्या देवतेचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा एक भयानकसो. शिवोलची एकटी बायल आपल्या 11 वर्साच्या भुरग्याक घेवन शिवोलच्यान म्हापशा सायडीन वयताली. म्हापशा दुवेरान फुटबॉलाची मॅच आसा चेड्याक सोडपाक. शिवोले मांडना ह्या चड्डेचेर ती वयताली. एक रेंट अ कॅब इनोवा येयली आनी त्या इनोवान स जाणां आसली टोटल 2 चेडवां आनी बाकीचे चेडे. तेंच्यांनी रेश ड्रायवींग चलयतालो. तेंच्यांनी त्या पयली गाडी बायल आसली वयताली तिजेर गाडी मारिल्ली आसा. रेश मारून ते थंयच्यान फोटा वयल्यान धांवले 30 मिटराचेर गेले आनी फुडें एक ट्रक आसलो ट्रकाचेर मारिल्ली आसा. जी गाडी आसा ती टोटल डॅमेज जाल्ली आसा आनी ती बायलेक मारल्या. ती बायलेक आनी तिच्या चेड्याक इंजरी बरोच जाल्ल्यो आसा. त्या रस्त्याचेर जे लोक आसले तेंच्यांनी दोगांयकूय प्रायवेट गाडयेन घातले आनी शिवोलेच्या हेल्थ सेंटर आसा थंय ट्रिटमेंटा खातीर हाडिल्ले आसा आनी हांगाच्यान तांकां म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिफर केल्ले आसा. आनी जे ट्युरिस्ट आसात तेंच्या लोकांनी अंजून पुलिसाक कॉल करून तेंच्या हवाले केल्ले आसा आनी थंय सुद्दां मातशें सिच्युएशन टेन्स जाल्लें ऑन द स्पॉटार. जे फॅमिली मेंबर आसले ते बायलेचे तेंच्यांनी डिमांड केल्लो की सगळ्यांची अल्कोहोल टेस्ट जावची. त्या प्रमाणे अंजून पुलिसांनी त्या स्पॉटाचेरूच अल्कोहोल टेस्ट केल्ली आसा पूण तांकां त्या टेस्टीन कांय मेळिल्लें ना अल्कोहोल. सो तेंच्यांनी थंयच्यान तांकां अंजुना पुलीस स्टेशनान सगळ्यांक व्हेल्लें आसा आनी पंचनामा बी सगळो केल्लो आसा. कसो कितें तो आमकां रॅम्प केली ते कारण हां तुमी खंयच्या सायडीन वयताली? म्हापसा वयताली. म्हापसा वयताली आनी चेडो आसलो वांगडा? बाबा आहलो बाबा. ओके म्हापसा वयताना मागीर आमी लायक हांव वयतालें चोडटालें वयर न्हू चोटे टर्नार आहलेलें हांव. सो टेम्पो आहलो रायट सायडीक म्हज्या देंवतालो शिवोले येवपाक. ही वॉज व्हेरी स्लो सो वी बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एंड देन सडनली फ्रॉम नो वेर द कार केम इन अ स्पीड. ही tried to overtake and he rammed on it. He nearly messed up. He hit on me so badly. I screamed loudly. He didn't even stop. He dragged us from that slope to down. Luckily, our God was good and this much injury. But now at present, my hip and all, everything is paining. From my shoulder, my leg, everything is in hurt. Even my neck is also paining. आफ्टर हिटिंग द कार मागीर तो गेलो फुडें? He hit and he ran away. हिट एंड रन अवे. Trucker मारली. ओके आनी चेड्याक कितें जालां? बाबाक आतां इंजुरी जाली. हातीक लागला. पडलें. मागीर तुमी तूं थंय पडोन आसलें? थिंगाच आहलें पडोन. ओके आनी मागीर तुका हॉस्पिटल ओकोना त्या भुरग्यांक दे ऑल स्टॉप एंड मागीर बाबा पयलो सगळो ब्लीड जाता म्हणून तेणें ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. ज्या टायमार गाडी मारली कळलो की ड्रायव्हर सिटार कोण बसलो? चेडू काय तुजो चेडो चलयतालो? I have not seen exactly. But speed आसली गाडी? Very much speed. I got scared. The way he took out, I got to know that he's hitting on me. I screamed loudly. But there was no way for me to take out. It's all... तुम्ही पळयलां थिंगा काजी बोल्ल्यात सगळ्यो कांट्यांनी पडटली नासली आमी. If I had to leave the handle, they would have shot us somewhere else on me. भाई एक्सिडंट कसो जालो? सगळ्यान पयलीं तुजें नांव सांगूंक शकता? माझे नाव डॉमिनिक सोयलो आणि माझ्या भयणीचेर गाडी मारल्याचेर बत्ता पेरेरा ते आतां काजर ती गाडयेन येताली तेंच्यांनी गाडी मारली मारून तांकां उडयलें थिंगासर सायडीक तांकां सायडीक उडोवन तांकां आनी सायडीक वचोंक मेळनासलें. तेंच्यांनी कितें केलें गाडी हिंगा पडली थिंगासर पडली हे पोवले थिंगासर हे पोवले फुडल्यान रिक्षा आहलो रिक्षाचेर मारली ताणें गाडी रिक्षावालो चड बसोंक ना मारली तो गेलो थिंगासर फुडें आनी फुडले सगळे फुटले. हांव म्हणटा कितें हे तर भायले येवन स्वताच तर आतां हे मारून वयतले आमकां गोंयकारांक जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कितें उरलां? तूं म्हाका सांग सारकें गोंयकारांचें कितें उरलां? आतां काल मांद्रे ती बायलेक मारून उडयली ओके कोणें एक्शन घेतलां? आतां हेंकां पळय गाडयेन थिंगासर प्रोटेक्शन भितर दवरलां. आतां तेंच्या गांवान तर आमी तर गेले आनी आमी कितें केलें जाल्यार आमकां मरे हे ते पीस करतले कुडके करून खरें सांगता तुका. म्हणल्यार आमी तोल्ले केन्नाच दुसऱ्याच्या गांवान आमी कांय करना. हे पियेतले फुकट सोरो मेळोन ते सोय सोरो मेवता बरें ड्रंक आसात ते? होय तर आतां भितर हालता मरे तो हो हालता मरे. कितले जाण आसले फोर व्हिलरी? ती 4 जाण चेडूं आनी ते 2 जाण आसले ते पळय 2 जाणां भितर घातल्या ती 4 जाण चेडूं अडल्ट आसले? अडल्ट आसले भुरगे? एडल्ट आतां
आमी तरी 47 हांव 47 वर्साचो हांव म्हाज्या बायल भुरग्यांक पोसता सारको म्हणल्यार ते कितले वर्साचे ते म्हाका दिसता 28-30 आसतलो एज सारकी खबर ना म्हणल्यार तुका अप्रॉक्सिमेटली हांव तुका सांगता पूण आतां तुमच्या हेका इंजरी कितें आसली हा इंजरी म्हाजे भयणीक पांयांक हिंगासर इतलें लागला हातीक लागला हिंगासर आनी हांगासर लागला आनी म्हाज्या नेफ्यू म्हाजो भयणीचो चेडो तेका तो फुटबॉल प्लेयर सिल्वर धांवता तेका हिंगासर हातके लागला ते पळय आतां बँडेज मारून हांव तिजो सांगता हांगासर येयला म्हणल्यार हांव कितें एकूच म्हणटा गोंयान या तुमी ट्युरिस्ट आमकां प्रॉब्लम ना आमकां ट्युरिस्टूय जाय म्हणल्यार असलें कोन्न नाका तुमी हीट एंड रन ओडले पियेले आमी गोंयकार आमी पियेतात आमी हांव कांय म्हणना म्हणल्यार आमचे वतून आमी सारके रावता हे कितें करता तांकां फुकटे मेवता हे म्हणजे सोय मेवता तिंगा मारप म्हाका खबर आहा तिंगा 200-250 रुपयांनी एक बियर आनी हांगासर 100 रुपयांनी एक बियर स्टुडंट मिडिया खातीर